Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. देवाची आम्ही स्तुती करूया. देवा कर करूया. प्रत्येक जण आयसो दीस परत आमकां देवान आमकां फावो केला. तर आयच्या दिसा तुमकां सुमेस्तांक व्हरता मोगान हांव स्वागत करता आनी आयच्या मागणे आज आमी आराम करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारांत आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळणीन पडत दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले तुजे सांगाता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फावळ जगत जेजू भगवंती मरिया देवाची माफिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 140 अध्यायांत हालेलुया सर्गार तावन सर्वेश्वराची स्तुती करा, उंच सर्गीन ताची स्तुती करा, सगळ्या त्याच्या दुतांना ताची स्तुती करा, सगळ्या त्याच्या दलबरांना ताची स्तुती करया. सूर्य आणि चंद्र देवाची स्तुती करून आणि प्रज्वलित नक्षत्रां ताची स्तुती करून आणि सर्व देवान रचलेली हर एक रूख झाडां मनशाती सगळी देवाची स्तुती करू म्हणटा. तर आमी संगता मेळून सर्व सर्गींच्या राजाच्या वैभवान आमी देवाची स्तुती करया, देवा गार्गा दिवया. कित्याक देवदूत आणि सर्व सर्गींचे वैभव आमची संगता मेळून दी ह्या वेळार आनी देवाक महिमा दिवच्या खातीर देवाची स्तुती करच्या खातीर आमी विशेष तरान आमी ह्या वेळार देवाची स्तुती कर आमचे सगळे जिवीत देवाक समर्पण कर दिवन देवाची महिमा आमी गावया, देवाची स्तुती आमी करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सकर संगता मेळया आनी देवाची महिमा आमी गावया. देवान आमकां केले उपकार मतीन धरया आनी सगळे आमच्या जिवितांत एक आदल्या वर्सा आमकां प्रत्येक जावन कर्जमंत खंयचेय आमकां इगर्जे गोसोंक जावं दी, कुमसारां जावं दी आनी खंयचेय आमकां मेळोवना आनी ह्या वर्सा देवान सगळें आमकां दिलां. सगळे आमकां उक्ते आसात. आज आमकां इगर्जे उक्ते आसात आनी एक दिसा मिसाक वचोंक कुर्सावाट करूंक आनी खंयच्याय भक्तीपणाक आमकां कितें अडखळ्यो नात. तर देवान हें सगळें आमकां नव्यान दिलां. देखून देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घ दिवया, देवाची आमी महिमा वखदया. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿಯರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಲಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. सगळे आमी देवाची स्तुती करया. सगळे संवसाराची सगळे देवान रचलेली सगळी सृश्टीत देवाची स्तुती करून दी म्हणटा. तर देवान आमकां सगळे दिलां ह्या संवसारान, सगळे आमकां कुटुंब दिला, सगळे आमकां रावोंक एक बिडार दिला, जाय जाल्यार कनावरी आमकां दिल्या, बरें उदक बरें वारें आमकां ताणें दिला आनी आमच्या बरी भलायकी दिल्या, मदीक समाधान दिला, काळजान संतोष दिल्या. हे सगळे उपकार केल्ले देवाक कशें आमी अर्घ दिनासतना रावचे, कशें आमी स्तुती करनाका रावचे. तर सगळ्या खालसान आमकां तो एकलो मात्र आमकां आसरो जावन आसा.
तो मात्र आमकां संरक्षक जावन आसा. त्याची स्तुती करताना देवा कारका दिता, ती महिमा वाकन करताना आमच्या जिवितांत बरेपण हाडटा. सगळी आशीर्वादा देव आमकां दिता. ह्या वेळार रापा बापा शेतारा कारबार गोख बापा शेत कारबार गोख बापा शेतार जीज जीज ದಂಗ್ಲೋ ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಯಿಸುವನು, ತಂಪಾದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಾಹವ ತಣಿಸುವನು. ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು, ತಂಪಾದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಾಹವ ತಣಿಸುವನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು, ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಔತಣ ಬಡಿಸುವನು, ನನ್ನಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಜಯವನಿರಿಸುವನು. ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಔತಣ ಬಡಿಸುವನು, ನನ್ನಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ತೈಲವ ಹಚ್ಚುವನು. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವ ನೀಡುವನು, ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವ ನೀಡುವನು, ಶುಭವ ನೀಡುವನು. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪುಟಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. हालेलुया हालेलुया बराबर बाबा देवाच्या मंदिरात आम्ही त्याची स्तुती करूया. देवान दिले स्वरूपकार मोती गान त्याची आम्ही गीतां गावन त्याची महिमा आम्ही वाक्यानी कित्याक सर्वेस्वर देव वर्त जावन आसा आणि तो पवित्र जावन आसा आणि त्याच्या पवित्रपणात आम्ही रिगून त्याच्या पवित्रपणाची महिमा आम्ही वाकून आम्ही पावो देखून त्या पवित्रपण असल्या देवाक पवित्र देवाक आम्ही अर्घा दिव्या त्याची स्तुती करूया त्याचा महिमा आम्ही दिव्या. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ತೋಡಿಸುವನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ತೋಡಿಸುವನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನಾಸೆ ಪೂರೈಸುವ. ಹತ್ಯೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ,
ಹತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. देवाचे उतर सांगता 150 अध्याय कीर्तन वाचल्यार आमकां कळटा Psalms 115 हालेलुया सर्वेश्वरच्या मंदिरांत त्याची स्तुती करा आणि त्याच्या अंतरळच्या कोट्यान त्याची स्तुती करा त्याच्या वर्त्य कृत्यापासून त्याची स्तुती करा आणि अपार त्याच्या बरेपणापासून त्याची स्तुती करा कोंब फुंकून आणि विणे आणि किन्नरे वाजवून तुम्ही स्तुती करा घुमटा वाजवून नाचून नाचून तुम्ही देवाची स्तुती करा सर्याच्या वाजत राहा आणि फिरलुका वाजवून त्याची स्तुती करा म्हणून सांगता कितले सगळे उतरां देवान ह्या संवसारांत आमकां दिल्यात दाविदा मारिफातीन कीर्तनां ताणें आमकां दिल्या आनी ह्या कीर्तनांनी देवाची स्तुती करचे एक वर्तें भाग देवान आमकां फावो केला आनी प्रत्येक जावन कशें स्तुती करचें कोणें स्तुती करचें आनी कित्या खातीर स्तुती करचें सगळें देवान आमकां प्रत्येक जावन पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्या मारिफात बरयलेलें आसा देखून आमी देवाची स्तुती करें देवाक अर्घां दिया आनी प्रत्येक जावन ह्या अर्थे दिसा ह्या कृपेचे दीस आमकां परत मेळ्ळ्यात आनी ह्या कृपेच्या दिसांनी आनीकय सडान सड आमी कृपा जोन काडयो देवा सांगत जोन जाणू आनी लक्षिलान दिवचो फाटलाव करूंक ह्या प्रेझेंट वर्षप्रदाळ प्रत्येक जण मागया देवाची स्तुती करें देवाक अर्घां दिया कित्याक देवाक स्तुती करतलो तो दोडत्यान मागता म्हणटा सांत आगोस्तीन देखून आमी स्तुती कर देवाची महिमा आमी वाखाणया देवाची स्तुती आमी केल्ल्या वेळार आमच्या कुडीची सगळी पिडा शिडा पयस वता निरासपण पयस वता सलवणी पयस वता आनी मुखार करची घडिता सगळें आमच्या बऱ्याक पडशें करता देखून जावंक पुरो आमच्या जिवितांत मुखार कशें कित्याक आमी नेनो पूण आमी देवाची स्तुती कर देवा सांगता रावल्यार मुखले हर एक दीस हर एक घडिता देव आमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण सांगता रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यांत देखून सगळें आमचें जिवीत देवाक समर्पण करून दिवन देवाची स्तुती करया देवाक अर्घां दिवया देवाची आमी महिमा वाखाणया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थँक यू फादर थँक यू जीसस सकट सांगता बेळ वडा ताळ्यान देवाची स्तुती करया
ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಸಿಂಹದ ನಡುವೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಬೆಂಕಿಯ ಹಾವಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಿಯ ಕಾಯುವ ದೇವ, ತನ್ನೆಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ. ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಕಾಯುವ ದೇವ, ತನ್ಮಯ ಕರದಿ ಸಹಿಸಿ ನಡೆಸುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. Thank you, Lord. 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 Praise you, Lord. Glory to God. Mighty God. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Baba, Shadar, Bakarbala. Irukha, Baba, Rayar, Baba. ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಲು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ಜೊತೆಗಾರನಿಲ್ಲದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಲು, ಹೆದರದಿರು ನೀನು. ತನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜೀವಿಸುವೆನೆಂದು. ತನ್ನಯ ಹಸ್ತದಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜೀವಿಸಲು ಎಂದು. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹಲವು ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಈಗ. ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು, ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ.
ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಹೆದರದಿರು ಇನ್ನು ಹೆದರದಿರು ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಶದರ್ವ ಕರಬಲ ರಕಲ ಉರದ ಕರ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ವಿಜಯ ತಂಗ್ಲ ತಂಗ್ಲ ಜೈಜಿಲ ಗ್ಲೋರಿ 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 ವಪ್ಪ ಪಪ ಶದರ್ವ ಕರಬಲ ರಕಲ ಉರದ ಚಂದ್ರ ಬರ ಕರಬಲ ಜೀಜ ತಂಗ್ಲ ತಂಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂಗ್ಲ ಜೈಜಿಲ ಗ್ಲೋರಿ ಗನ್ ಮೈಟಿ ಗಲಾಲೆ ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ ಚಂದ್ರ ಬರ ಕರಬಲ ಯಕ್ಕ ಪಪ ಚಂದ್ರ ಬರ ಕರಬಲ ರಕಲ ಜೀಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ Thank you, Jesus. Praise Praise the Lord. the Lord, Worship you, Jesus. mighty God, hallelujah, worship Jesus. The Papa Shaddar Karabala Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Mighty anointing. The power of God will come upon you right now in the name of Jesus. Every sickness will be defeated, disconnected right now. Every bondage is under. Every curse is anything disturbing them. In the name of Jesus, we bind and nullify that power. Right now in the name of Jesus Christ. Yoka Papa Shaddar Karabala Karabala. Yoka Papa Papa. Rakha Papa Shaddar Karabala Karabala Karabala. Yoka Papa Shaddar Shaddar Shaddar. Yoka Papa Shaddar Shaddar. Ura Papa Shaddar Shaddar. Karabala 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 Rakhala Vrada. Chandra Para Karabala Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Jesus. तर आम्ही सर्व एक घडीभर समर्पण करलेली आमचेच समर्पण करलेली आमच्या जिवितांत जायती घडितां घडल्यान जावंक पुरो मस्त जाणांक आमकां दूख आसूंक पुरो कश्ट आसूंक पुरो निराशपण आसूंक पुरो सलवणी आसूंक पुरो ह्या रीण आसूंक पुरो सगळें जेच्या पांयां तळा भेट भुरग्यांची खंत आसूंक पुरो सगळें देवाक समर्पण हें सगळें देवाक कळीत आसा आमचें संपूर्ण एक समर्पण आमी करया देवाचें जिवीत आमच्या जिवितांत आनी जेजून आमचे सांगता जिवंक आमी खंडीत जावन आमी ताका तयाराय करीचे देखून जेजू आमचे ते येत आसतना तो आमचे भितर रावता आनी आमचे सांगता जियेता आनी बापी आमचे सांगता रावता आनी पवित्र आत्मा आमकां मजतदार जावन येता तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत रावतना आमकां कितें उणेपण आसतलें कितेंच ना कित्याक आमचें सगळें मुखलें जिवीत कितें आसा आनी कितें पुरा सगळें आमच्या जिवितांत देवका सगळें देवाक कळीत आसा देखून समर्पण कर दिया आमी कितें ती आवश्यक बेश्टे तरी विरार आयकन बेजार आयकन कंत करून रावण कांय फायदो ना सगळें देवाच्या हातांत समर्पण आनी देव पळयतना सगळें सारकें पळोवन व्हरता सगळें तो सांबाळटा सगळें तें सांबाळटा आनी जाय जाल्यार सगळ्या गरजां तुज्या उदारपणी तो पावता कांयच तुका उणेपणां नासलें बरें देखून तो भावार्थ विश्वास दवरून देवा कडेन देवाची स्तुती करया आनी देवाक आराधन करया सगळें जिवीत तुजें एक घडीभर भेटे तुजें कुटुंब तुजेच्या पांयां तळा भेटत आनी सगळें सुमें जें कितें संवसारांत तुका जाय तें कितें वस्तू गरजो तें सगळें जेच्या पांयां तळा भेटून दिया वेळार आनी जेजूक आराधन कर तुजे काळजांत जावन देवजूक आराधन कर तुजें मन जेच्या पांयां तळा भेटत तुजें काळीज आनी तुजें तें कुडीचें हर विश्व जेच्या पांयां तळा भेटून आनी तुमकां कितें मुखलें तुमचें इंटेन्शन आसा कितें तुमची योजना आसा सगळें जेजूक समर्पण कर दिवन आमी आराधन करया आनी सगळें हें देवा मुखार आमी दवरलेलें खंडीत तो जारी करतलो आनी सगळें आशिर्वादीत करतलो ह्या खातीर आमी देवाची स्तुती करया देवाक आराधन करया आमी महिमा वाकानी हालेलुया देवा बाबा शदर शदपा खरबला रखला बरदा कशन बाबा बाबा आराधना येशुवे रक्का बाबा बाबा शदर शदवा खरबला चीज थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 बाबा बाबा शदर शदबर खरबा रक्का बाबा शंदर बर खरबला रखला उरद बाबा शदर शदर उरद कर कर शंदर बर खरबा येशुवे बाबा 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 the mighty anointing of the Holy Spirit बाबा आराधन तुका बाबा आराधन तुका जेजू आराधन तुका पवित्र आत्मा महिमा तुका बाबा महिमा तुका जे महिमा तुका पवित्र आत्मा हालेलुया 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 सगळें जिवीत तुवें आमकां दिल्लें जेजू सगळें तुज्या पांयां तळा आमी भेटोवन दिलां सगळें आमची कितलें मुखली येवजण आसात ती सगळीं तुज्या पांयां तळा भेटोवन दिल्या सुम्या जेजू जेजू आमच्या भुरग्यां मळार तुका समर्पण कर दिलां सगळें तुज्या अधीन आसा सुम्या जेजू बाबा तूं ह्या संवसारांत आमकां कितें आदरलां तें तुका कळीत आसा आनी ती सगळी तुजी योजना आमचे ते आमच्या कुटुंबांत ते आमच्या भुरग्यांक ते जारी जावं दी जेजू तुका आराधन करता तुजी महिमा करता हालेलुया बाबा वर्षाधार करपाला देखील थँक यू फादर थँक यू लॉर्ड बाबा बाबा राध उरा रे का बाबा शंदर कर येस बाबा शादा बाबा बाबा बाबा
रुख बाबा जैसा कौन है मैं जो मेरा भला करे, तेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, तेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरा जीवन क्या स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना। Worship you, Jesus. रख बाबा शद 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 कर रख बाबा शद रख बाबा शद कर इधर बाबा शद 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 कर रख बाबा शद शद कर जी जा हालेलुया 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 बाबा शद शद रख बाबा बाबा आराधना स्तुते आराधना यीशुवे हालेलुया बाबा मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यहोवा आराधना, आराधना बाबा 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 रख बाबा शदर कर बाला रखा पूरा ताई 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 the mighty anointing of the Holy Spirit, let your fire flow, Lord Jesus, touch each and every one, Lord Jesus, heal them, Lord, set them free. Hallelujah. Bura baba shadaba karbala rakhala brada gada 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 chandra bar karbala 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 roka baba tai 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 mighty anointing, the mighty anointing, the mighty anointing, Lord, the mighty anointing, Lord. Wa pa 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 roka baba baba shadara karbala 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 rakhanda brada gada 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 mighty fire, Lord, the mighty fire. We worship you, Lord. Baba baba aradan tu ka papa aradan tu ka Jesus, aradan tu ka पवित्र आत्मा, महिमा tu ka पवित्र आत्मा, उपलब्ध tu ka papa, उपलब्ध tu ka Jesus, उपलब्ध tu ka पवित्र आत्मा, जय tu ka papa, papa papa rakha raja पूरे tu ka papa. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, Jesus, the mighty anointing. Papa 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 hari ek pida se davala gun savni
हर एक निराशपण पैसो संधी सलवानी पैसो संधी जे तुझ्या पवित्र नावाने मागता बाबा हालेलुया हालेलुया हर एक मोतीचे कारण दाय बेजारे खंत पुरा पैसो संधी हालेलुया 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 रखा पापा सुंदर प्रकार पाले जे माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट बाबा रखा उरद का बाबा सुंदर जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड अरिघान का जीसस महिमा का जीसस वगलाप का जीसस वंदन का जीसस वैभव का जीसस आराधना का जीसस नमन का जीसस प्रणाम का जीसस भगवलिस्तान जय जय का जीसस वंदन हर्षिला थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड रख बाबा सदा सदा बकार रख बाबा थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड कापडल्या का गर्गंदिता महिमा तुका वगलाप तुका जीसस वंदन तुका जीसस वैभव तुका जीसस आराधना तुका जीसस नमन तुका जीसस प्रणाम तुका जीसस गोलिस्तान जय जय तुका जीसस होसाना तुका जीसस हर्षिला थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट आई वर्शिप जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड praise you lord glory 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 mighty God hallelujah worship you Jesus thank you Father thank you Jesus thank you Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आज प्रत्येक जाऊन आम्ही थोड्या देवाचे उतार आम्ही नियाल करूया आम्ही आता करिज्माच्या काळार आसा तर वर्स आमी सिन्स घाल्यांक प्राज्य तसो गुर्त जावन आनी आमी मातये येतान आयिल्ल्या मातयेक आमी फाटी येतल्या म्हणून एक उडासाचे एक गुर्त जावन ते आमी सिन्स घाली तर आज आमी मातये येतान आयिल्ल्या फाटी मातयेक वेतेल्या पूण आमचे थंय देवान घाल्लो आत्मो फाटी तो देवा थंय येतलो तर आमी देवाच्या रासांत रिगाचे जाल्यार देवाच्या कृपेन आमी बरोवंक जाय आनी हो प्राजितचो काळ देवान आमकां दिवंकचो एक व्हरतो अवकाश आमी पातकां आमची सगळीं रडून एक नितळ निर्मळ जिणी जियेता म्हणून सांगून मुखार वेचे आनी एक जावन आसा आमी प्राजीत करचो दोनोय करच्यो देवाची कृपा देवाची काकूळट जोन काण घेवची आनी एक जावन आसा आमी एकामेका बुकसूचे आनी एक गरजेचे संगती जर आमी ह्या प्राजीत काळारी आमचे पातकां रडून आमी एक नितळ जिणी जिवंक आमी फुडें सरनाव जाल्यार जर आमी ह्या प्राजिता काळारी आमी एकामेका बगसूंक तयार ना जाल्यार तर कसलें जिवीत आमचें जातलें आमी आमची कूड मातयेंत आयिल्ली मातयेक येता वय पूण देवान ताचो आत्मो आमचे थंय घाल्लो तो देवा थंय फाटीं वचोंक जाय देखून वर्त्या आमच्या ह्या करिज्माच्या काळार ह्या प्रत्येक जावन ह्या प्राजिताच्या काळार आमी एक बक्षाने मागोवंक आमी आमकां देव आपणे दिता देव मार्काचो वांजेल आमकां सांगता 11 अध्याय 25 आनी 26 वाक्या मार्क चॅप्टर 11 वर्स 25-26 सांगता देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळनाच म्हूण चिंता आनी सत माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच ह्या शिवाय मागण्यान तुमी उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पुनी विरोध आसल्यार तें बक्षिया धवळ सर्गीचो तुमचो बापी तुमची पातकां बक्षितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान घाल्लें एक कंडिशन आमच्या जिवितांत जेजून घाल्लें एक कंडिशन आमची पातकां बक्षिची जाल्यार आमी हेरांक बक्षिचे जर आमी हेरांक बक्षिनासतना आमी कुमसार जाल्यार आनी खंयची पातकां आमी रोडून खाण गेल्यार आमकां संवसार बक्षूंक पुरो हे आमची कोणी कुमसारांत आमी चिंता पातकां आमी बक्षिता पातकां आमची सर बक्षतात म्हणून खंडीत बक्षता आनी देखून आमी हेरांक बक्षिना जाल्यार ती तशींच उरतात देखून वर्तेक लिसांव देवान आमकां दिला जेजून ह्या संवसाराक आयिल्लो एकामेका ताणें कशें कुर्सातान बक्षिल्लें तशें आमी ह्या प्राजीत काळार एकल्या बक्षून एक नवें जिवीत आराम करी जे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा एफेसकाराचें पत्र सांगता 1 अध्याय 7 आनी 8 वाक्या एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 7 आनी 8 सांगता क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बक्षाने मेळना क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकाचें आमकां बक्षाने मेळना आमकां सोडवण लाभल्या ह्या वरवीं जेजून आमची सोडवण केल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून आमी सांगत जाय तर केदी व्हडली कृपा देवान आमकां दिल्या जरी कृपा आमी होगडावन काण घेवची की देवान दिल्ली कृपा आमी होगडावन केदाळ काण घेता
जेन्ना आमी एकामेका बगसूंक तयार ना मस्त पटी आमकां सगळ्यांक सांगचें आसा आमी कावन्सिलींग करता आसतना या कोणी मस्त राज्यसंधान करूंक येता आसतना थंय मॅलेरिया हांव बक्षिना म्हणटात मरूंक जाल्यार तयार आसात पूण बगसूंक तयार नात जाल्यार असले संगती एकल्याच्या जिवितांत येवन वेतात पूण आमी हाचे मस्त सत्र एकामेकांची गरज आमी कित्याक एकामेका बक्षिचे कित्याक जेजून कशें खुर्साता म्हणून आपल्या सगळ्या ताका दुखयल्ल्यांक ताका मारिल्ल्यांक ताका घाय केल्ल्याक ताका कांटी चमकट सांसिल्ल्याक ते जरबादाचे किळे जरबादाचे मार ताका मारता आसतना जावंक परताची केळकुळां करता आसतना जावंक परताच्या तोंडार थुकता आसतना इतले सगळे ताच्या खुर्सामळान आसतना तांकां सगळ्यांक बगसूचें केदें व्हरते एक काम हें केदें व्हरची खाकुळतीची करणी ही देवान केल्ली आमचे वयर देखून आज आमी तितले करणी हेरांक करता आसतना जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता लुकास एवांजेल सांगता 17 अध्याय 4 वाक्या लूक चॅप्टर 17 वर्स 4 सांगता दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध सूख आदारण 7 फावटी तुज्या लागीं फाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून दिसाक 7 फावटींनी 7च्या 70 फावटी बक्षीचे म्हूण सांगता जे मनीस पातक करता ह्या तुजे विरोध उलयता ह्या तुजे एकेदाळा तो बक्षाने तुजे विचारल्या बक्षीचे ना तरी आमी बक्षीचे ताणें विचारना जाल्यार आमी खाली जावन ताका बक्षीचे तेन्ना देव आमकां बक्षिता देखून एक विशेष एक देणे जावन आसा बक्षाण्याचें कशें आमी आनी एकल्याच्या आंगणांतल्यान आमी भितर वेता तशेंच आमी बक्षाण्या वरवीं मात्र सर्गींच्या राजाक येवंक जाता ह्या सर्गींचें राज जोडूंक जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून एफेसकारांचें पत्र सांगता 4 अध्याय 30 आनी 1 आनी 30 आनी 2 वाक्यां एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 31-32 दुस्मानगाय राग आनी क्रोध तुमी सांडी जाय ह्यो 3 संगते देवाक विरोध देवाच्या उतरा विरोध पवित्र सभे विरोध कुटुंबा विरोध आनी सगळ्या मोगा विरोध ह्यो 3 संगती दुस्मानगाय राग आनी क्रोध हे आमी सांडी जाय म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मागीर ताच्या उपरांत कितें सांगता अंकारी उलोवणें निस्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करीचे 3 सांडीचे 3 पयस करीचे पयले राग सांडीचे दुस्मानगाय सांडीचे क्रोध सांडीचे अंकारी उलोवणें निस्कुचार आनी एकामेका निंदा ही पयस करीचे ह्यो 3 संगती सोडच्यो 3 संगती पयस करच्यो म्हळ्यार पयस करच्यो म्हळ्यार कितें प्रत्येक ती हेजे म्हणून न्ही पयस केलें की जाल्यार येना देखून ही सगळी संगती आमचे तान पयस करचे बदलाक एकामेका थंय दयाळायन आनी कनवळायन चलत जाय एकामेका दयाळाय आनी कनवळायन चलत जाय क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिलां क्रिस्तांतय देवान तुमकां बक्षिलां तेच परी तुमी उदार मनाचे जावन एकामेका बक्षिया क्रिस्तान आमकां कशें बकल्या एखाद्याला मुगाच्या भावानी भयणी हांवें आनी तुवें केल्ली जल्मांत हांव न्हू ह्या प्राय मसर केल्ली पातकां उडास काडल्यार एखाद्याला क्रिस्तान आमकां बक्षिनातलें जाल्यार आज आमी देवा सांगता आसता गे ह्या आमच्या कुटुंबांत आमी आसता गे ह्या आमी ह्या सिच्युएशनाक म्हळ्यार ह्या एका आमच्या जिवितांत येदोळ कितें जालां थंय त्या हंताक आमी पावत्या गे जर देवान बक्षिनातलें जाल्यार जेजून बक्षिनातलें जाल्यार तर आमी कित्याक अद्वरान धर रावचें आमी कित्याक एकामेका बक्षाने दिनासतना रावचें बक्षाने जावन आसा सर्गींचें दार उक्तें करता गे जें कितें आमी संवसारांत हर एकल्याक बक्षिता तर आमचें सर्गींचें दार आमकां उक्तें करता गे देव देखून सगळ्या बक्षाने मारिफात आमी सर्गींचें राज जोडयेत देखून एकामेका बक्षीस जाय म्हूण सांगता क्रिस्ता ते देवान आमकां बक्षिलां क्रिस्ता वरवीं ह्या जेजूक ह्या संवसाराक धाडूंक कारण कितें आमकां बक्षुच्या खातीर आमकां पातकांतले मेकळे करच्या खातीर संवसाराच्या वशांतले मेकळे करच्या खातीर देवाचो उद्देश कित्याक देवाचें उतर सांगता देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो ताचे सत्मंतल्याक नाश जावच्याक न्ही बगार सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमकां सांगता कोलोसकारां बरयलें पत्र सांगता 3 अध्याय 13 वाक्या कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका बक्षिया एकामेका सोसून व्हरा आमी मस्तपटी सोसून व्हरोंक बारीक पाटी आमकां उलयले बरा तक्षण उलोवन जाता एकच पाटी राग येता आनी कितें जाता एकूण ह्यो पुरो संगती देवाच्या उतराक विरोध येतात सर्गींच्या राजाक विरोध येतात देखून तुमी एकामेका बक्षिया एकामेका सोसून व्हरा तुमी दिता ते बक्षाने
सोम्यान तुमकां दिलां त्या बक्षाने जावन हांवें हेरांक दिवच्या बक्षाने जेजून म्हाका बक्षिल्ले बरी हांवें राम बक्षूंक जाय जेजून खंयचेय कंडिशन घालूं ना आमकां आमकां बक्षितान खंयचेय कंडिशन घालूं ना खंयचेय तें कर आमी सांगूं ना देखून आमी कशें देवान आमकां कशीं पातकां बक्षिल्यांत पळय तशें आमी विदावट एनी कंडिशन आमी हेरांची पातकां बक्षी जाय म्हूण सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तुमी दिल्ल्या बक्षाने जेजून कुर्सातावन दिल्ल्या बक्षाने बरी जावं दी म्हणटा तुमी तुमच्या बक्षाने जेजून कुर्सातावन दिल्लेल्या बक्षाने बरी जावं दी जर ह्या प्राजीत काळाचेर आमी एक जिवीत सारूंक मुखार येता आसतना हे बक्षाने गरजेचें बक्षाने वरवीं आमी देवा कडेन राज्य जाता मनशा कडेन मात्र न्हय बगार देवा कडेन राज्य जाता मातेवस वांजेल 6 अध्याय 14 आनी 15 वाक्यां मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14 आनी 15 सांगता जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचे सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षितलो परते कंडिशन तेंते जेजू ह्या विशयान आमकां आनीक क्लियर करून दिता जर तुमी हेरांक तुमचे गुन्यांव तांचे गुन्यांव तुमी बक्षिता जाल्यार तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षिचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी जे कितें एक आमकां खंय एक टिफीन बांदून दिल्यार ह्या पयनार गी या खंय येताना गी आमकां टिफीन बांदून दिल्यार ती आमी सोडयल्यार मात तातूंत भितर कितें आसा म्हूण कळटा देखून आमी बक्षिल्यार मात्र आनी एकलोसो मोग आमकां कळटा आनी ताच्या जिवितांत कितें आसा म्हूण आमकां कळटा आमी एकामेकाक स्पंदन केल्यार मात्र तें आमच्या मतीन कळटा देखून आमकां सांगता देवाचे उतार आमी कसो हेरांक आमी बक्षितावंगे तसो सर्गीचो बापूय आमचे सर गुन्यांव बक्षिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मातेवस वांजेल सांगता 5 अध्याय 40 आनी 4 वाक्यां मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 44 पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासून मागा तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासून मागा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे बारीक कश्टांची गजाल एक म्हाका आयकल्यार दुख केलें जाल्यार ताच्या खातीर मागचें जाल्यार कशें पाड मागीर पूण बरें मागूं जाता गे बारीक कश्ट आनी कोण आमी एखाद्याला एका भावात एका भयणीक थंय या म्हज्यात कोणी शेजाऱ्यात आनी कोणा ते आमी रागार आसन जाल्यार सकाळीं न्हिदेन तावन उठिल्ले बरा सुरू ताचें तोंड आमच्या मुखार येवचें न्हीद जावन उठिल्ले बरा जेजूच्या मुखामळ आमच्या मुखार येत आसलें पूण दुस्मनाचें मुखामळ मात्र आमच्या मुखार येता आनी प्रत्येक आमकां तत्तो आवेश तत्तो राग तेत्त नासमाधान तेत्त नासस्निकाय आमचें थंय बिल्डअप जाता भितर येता देखून हें काडचें जाल्यार आमी कालसांत हांव ताका बक्षिचें पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासून मागा देखून आमकां बक्षिल्यार मात्र पावना आनी त्या मनशा खातीर आमी मागूंक जाय हांवें हेरां कडेन बक्षाने मागल्यार मात्र पावना आनी मागल्या मनशा तें आमी मागूंक जाय ताका देवाची कृपा मागूंक जाय ताका देवाची सकत मागूंक जाय ताच्या देवाचो मोग तांच्या कालसांत उदंड मोपान बरोवन आसून मागूंक जाय आनी सर्व आमी मस्तपटी वायट मागता पूण बरें मागूंक आमच्यान जायना देखून वायट मागचें सोडचें कित्याक हेरांक वायट मागल्यार पयलें वायट करचें हांवें जर दुसऱ्याक वायट मागत जाल्यार तें वायट पयलें म्हज्या जिवितांत घडटा कित्याक म्हळ्यार तें रिटर्न आमकांच मारता फाटीं देखून आमी देवाच्या भुरग्यांक हर एकलीं ती देवाचीं भुरगीं कोणीय ती जावं दी देखून आमी तांचे विशयांत वायट उलोवचें न्हय तांकां वायट मागचें न्हय बगार तांकां खालसावन थावन बगसूचें आनी तांचो मोग करचो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गलतकाराचें पत्र आमकां सांगता 5 अध्याय 14 आनी 15 वाक्यां गलेशियन चॅप्टर 14 आनी 15 निजा की सगळे नियमशास्त्र एका उपदेशाचेर बांदून हाडलां निजा की सगळें एक नियमशास्त्र एका उपदेशाचेर बांदून हाडलां तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर एकच नियमशास्त्रांत एक वर ते सगळे आमचो बायबलाचो सार पळयल्यार सारांश बायबलाचो सारांश म्हळ्यार हेंत जावन आसा सारांश कसो तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूण तुमी एकामेका साबून मासांक आसत जाल्यार एकामेका साबून माशांक आसत जाल्यार एकामेकाची तुमी दसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा देखून एकामेकाची तुमी दसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पोरूस एकलो म्हाका एक मनीस मेळ्ळो असो मार्गार पडून आसलो ताका एक आसरो नातलो
आनी थोड्यान म्हाका फोन करून सांगलें ताका पळया वचून पळया म्हणून मागीर हांवें वचून पळयलें ताका पळयतना मस्त कश्टांत आसा तो ताका एक आसरो दिवचें म्हूण चिंतलें पूण आतां तितलें आमकां इजी ना कोणाकी मार्गांतल्यान हाडचें म्हणटना आमी पुलीस स्टेशनाक गेले तें इन्फॉर्मेशन दिलें आनी एका पुलिसाक आपोवन हाडलो आनी ताचे मुखार हांवें ताका पिकअप केलो हाडलो आनी आमच्या आश्रमाक व्हरून ताका नितळ केलें पुरा वस्तुरांनी पुरा कान ताका न्हाणयलो मस्त कितलोगी थेंब जाल्लो न्हायनासतना कितलोशी थेंब चिखलान बुडोवन आसलो आनी विशेश तरान ताका दंभमनची पिडा आसली दंभ वतालो ताका स्वास सोडूंक जायनासलो आनी ताचे उपरांत ताका नितळ करून ताका एक आस्पत्रे व्हेलो आस्पत्रे व्हरून पळयतना ताच्या कुडींत एक ड्रॉप ब्लड काडूंक वचना कितले तपल्यार एक ब्लड येना मागीर ताका आमी ट्रिटमेंट घालें घरा हाडलें पूण लास्ट पळयतना कित्याक तो लास्ट स्टेजीर आसा TB जावन लास्ट स्टेजीर आसा आनी ताका व्हरून आमी एका आस्पत्रेन गेलो पण थंय डॉक्टरान टेस्ट करना पुरो विचारतना ताका न्हीज जावन TBची पिडा आयिल्ली न्ही ती पोटाक नासतना खावंक नासतना ताका अस्कत काय भोगून 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 तें वचून आतां TBर पडला तोलो मनीस पूण क्रिस्तांवचो ताचें नांव विचारलें हांवें नांव ताणें सांगलें आनी खंयच्या गांवचो मनीस विचारलें आनी ताचो गांव सांगलो ताका बायल आसात भुरगीं आसात भाव आसात भयणी आसात पूर आसात आनी तितलेंच न्ही ताची भुरगीं भायल्या गांवांनी आसात एक युनायटेड स्टेट्सांत आसा आनी एक ऑस्ट्रेलिया अशें पुरा भायल्या गांवांनी आसात भुरगीं पूण बापूय मात्र खंय आसा मार्गार पडला तर पळया देखून आमी विचारतना ती म्हाका स्विकार करना हांव कसोय मरचो आनी म्हणटा देखून एड्रेस दी आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिता आमी मरच्या पयलें इन्फॉर्मेशन दिता तांकां काल्याक सांगता तुमी मेल्यार म्हाका व्हरून पुरा म्हूण सांगता तो देखून ती म्हाका स्विकार करनात देखून मगाच्या भावान भयणी जावंक पुरो ताच्या जिवितांत कांय तरी चूक घडल्या जावंक पुरो ताच्या जिवितांत ताच्या बायले भुरग्यांक ताणें सारके रितीन पळोवना जावंक पुरो पूण आतांच्या परिस्थितीर ह्या परिस्थितीर जाल्यार ती कोणूच तांची कॅर काणयोंक या तांकां ताची सोदना करूंक तो खंय आसा म्हणून पळोवंक एक प्रयत्न मौन करना जाल्यार आमच्या कसलें बक्षांनी मगाच्या भाव आनी भयणी आपलीच भुरगीं आपल्या बापायक बक्षूंक तयार ना जाल्यार आपलीच बायल आपल्या घोवाक बक्षूंक तयार ना जाल्यार अजून तांकां त्या परिस्थितींत आसतना जाल्यार ताका एक स्विकार करूंक तयार ना जाल्यार तर कसले क्रिस्तांवपण कसले क्रिस्तानिटी कशें जेजूचे आमी सुवार्ता प्रगट करता जेजू कशें आमी मानवतले तर कालें करता आमी कशें खंयच्या परिस्थितींत आसा पळया मगाच्या भाव आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असले मस्त जण आसात हांव येदोळ आमकां मस्तपटी आमी चिंतले आमचे क्रिस्तांव बऱ्या तरान आसात क्रिस्तांव हर एका घरांनी तांचे आवय बापायक बरी करून पळयतात म्हणून आमकां कित्याक म्हळ्यार चड आमकां मार्गार पळोवंक मेळटले सगळे दुसऱ्या धर्माचे हिंदू धर्माचे आनी दुसऱ्या धर्माचे पळोवंक मेळटाले आमचे क्रिस्तांव धर्माचे बारीक उणे आसले पूण आतां पळयतना एक 2-3 वर्सां आनी आमच्या चड मेजॉरिटी आमचे क्रिस्तांवचे आसात आमी मस्त जण इदोळ पिकअप केल्ल्यान आसात क्रिस्तांवचे आसात आनी तर कितें आमी बक्षांनी दिता तर आमी कसो जेजूचो मोग करता म्हूण सांगता हांव जे मिसाच्या बलिदानाक वेता हांव आनी खंडी जावन तांचे भुरगीं आतां मिसाचें बलिदान वचनात गे इगर्जेक वचनात गे ताची बायल भुरगीं आनी पुरा जेजूक पातयनात गे पुरा ती बरीं क्रिस्तांवां नामार्दी क्रिस्तांवां पूण आपल्याच घोवाक आपल्याच बापायक बक्षूंक तयार ना जाल्यार तर कसली परिस्थिती जेजूचे मिसांव आमी ह्या संवसारांत प्रगट करूंक येता आसतना जर अशें आमी करता जाल्यार असले परिस्थितीन आमची कुटुंबां थोडी आसात जाल्यार मगाच्या भाव आनी भयणी कित्याक मस्त आसत जाल्यार मस्त जाणां आसात आमच्या आश्रमांत तुमी पळयल्यार तांची हिस्ट्री काडल्यार सगळ्यांक बायल भुरगीं आसलेत मनीस जायते जाण आसात मार्गार पडोवन आसले आनी तांकां आमी आसरो दिता वय पूण आमकां बेजार भोगता कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तांवां ती अशें घडटा गे म्हणून तुमकां हें आयकून बेजार जावंक पुरो पूण हें न्हीज घडीत मगाच्या भाव आनी भयणी हांव मनीस कोण जागो खंय तें हांव तुमकां सांगूंक वचना पूण असलीं घडितां जायतीं आसात आनी देखून पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 4 अध्याय 8वें वाक्य 1 Peter chapter 4 verse 8 सक्कडां चड तुमचे मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं सक्कडां चड तुमचे मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं भाव भयणी मदें जावं दी घोव बायले मध्ये जावं दी आवय भुरग्यां मध्ये जावं दी बापूय भुरग्यां मध्ये जावं दी मांव सुने मध्ये जावं दी हे जावं आनी ससुमाय मध्ये जावं दी मोग असो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता पळय सक्कडां चड
जावंक पुरो तुमचे कडेन ग्रेस्त गाय आसूंक पुरो, जावंक पुरो तुमचे कडेन व्हडले व्हडले बंगले आसूंक पुरो, जावंक पुरो तुमकां पाटी वेतान पेत्यान 2-3 गाडयो आसूंक पुरो, जावंक पुरो तुमचे कडेन भांगर जाय तितलें लोकांनी घालून दवरलां जावंक पुरो, कितेंय तुमकां आसूंक पुरो. जर म्हज्या भावानी भयणी आमच्या जिवितांत मोग ना जाल्यार एकामेकां आमी बगसूंक तयार ना जाल्यार कितें हांव देवाचो वेताना व्हरून वयतलें हांव. आमी केल्लें कर्म न्ही व्हरून वचूं जेताय, दुसरें कांय व्हरूंक जाता. संवसारांत कितें जमून धरलें पुजोवन धरलें दूड कितें तुमकां सर्गींच्या राजा मकान तुका व्हरूंक जाता. जर आमी पुजोवन धरलें ते व्हडलीं व्हडलीं घरां जावंक पुरो भांगर आनी कितें आसल्यार तें कितें आसल्यार आमकां सर्गींच्या राजाक व्हरूंक जाता, जायना. आनी आमकां व्हरूंक सोडिनात. ल्हानशें एक मुदी आसल्यार बोटाक 30 सयत काडटात, 30 सयत दवरनात, मागीर काल करचें, मागीर काल व्हरूंक जाता. देखून ह्या संवसारांत पवित्र पुस्तक सांगता सगळां बरो आसत तुमचे मदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं आनी मोगा वरवीं जायतीं पातकां बगसतात, जायतीं पातकां बगसतात. प्राजिताच्या काळार आमी मस्त कुमसार जाता, जायते कुर्सावट करता, बक्षाने मागता आनी कितें दान धर्म करता, पुरो करता. पूण बक्षाने ना जाल्यार एकामेका आमी बक्षिना जाल्यार कितें आमी केल्लें पळय तें काली वचून ड्रायव्हर उदा वतले बरी जाता, तितलेंच. तातूंत कांय प्रतिफळ आमकां मेळना म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून सगळ्याक एक मूळ कारण जावन आसा बक्षाने दिल्ल्या बऱ्या सगळीं भागलां उक्ती जातात म्हणटा, सर्गींचीं दारां उक्ती जातात आनी संवसारांत तुका शांती समाधान माया मोग एकवटान जिवंक तुका कुमाक कळटा, संतोश मेळटा. तिताक बरयलें पत्र सांगता 3रो अध्याय 2रें वाक्य, Titus chapter 3 verse 2, कोणेय विशयंत वायट उलयनासतना वा कोणेय लागीं झगडें करिनासतना सगळ्या लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान सोलोवंक तांकां सत्राय सांगा. सत्राय सांगची मात न्ही, आमी करीचे न्ही, आमी केल्यार मात हेरांक सत्राय सांगूंक. देखून कोणेय विशयंत वायट उलयनासतना, वायट उलयनासतना रावचें एक व्हडलो एक उपास म्हज्या भावा आनी भयणी. वायट उलयनासतना रावचें, आमची जीब कंट्रोलान दवरचें. एक वायट उलयनासतना कोणायकी वायट सांगनासतना कोणाय लागीं झगडें करिनासतना सगळ्या लागीं सादेपणान जियोवचें व्हडलें एक प्रायजीत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी बऱ्या मनान सोलोवंक तुमी सत्रायक सांगा म्हणटा, सत्राय सांगया आनी आमी तें करया. प्रेज द लॉर्ड. जो आमचें पयलें पत्र 4थो अध्याय 12वें वाक्य सांगता, John chapter 4 verse 12 सांगता, देवाचें उतर सांगता, कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचे थंय आमी संपूर्ण जाता. पळया, आमी एकामेकाचो मोग करता जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोग, देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. प्रेज द लॉर्ड. जर आमी एकामेकाचो मोग करिना जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्णताय पावना. देखून आमी एकामेकाचो मोग करीत जाय आनी तेन्ना देव आमचे थंय रावता. देवाचें आजरपण आमच्या जिवितांत आसता तेन्ना आमी संपूर्ण देवा थंय संपूर्ण जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मातेवाचो एवांजेल 20 अध्याय 20 आनी 8 वाक्य सांगता, तुमी समेस्त हांतले पियेया कित्याक हें म्हजें रागात. जेजून सांगलेली उतरां पळया निमाण्या जेवणार सांगलेली, तुमी समेस्त हांतले पियेया कित्याक हें म्हजें रागात सल्लो थीर करता, सल्लो थीर करता. ते समेस्त मनशा पासून पातकाच्या बक्षान्या खातीर ते वावरतले. सगळ्या बक्षान्या खातीर जेजून आपल्या रगत बरयलां. हर एक रक्त संवसारांत मनशा कुळान बक्षीचें म्हणून ताणें वारयलां. आनी जर आमी बक्षिना जाल्यार त्याच्या रक्ताक आमी मान दिना म्हणून जालें. जेजूच्या रक्ताक जेजूच्या अमलीक रक्ताक आमी गौरव दिना म्हणून जालें. जेजूच्या अमलीक रगत आमी छिल्लून उडयता म्हणून जालें. एकामेका आमी बक्षाने जाल्यार दिना जाल्यार बक्षाने केदाळा दिना, हंकारान भरल्या वेळार मात्र तो बक्षाने दिना. देखून हंकाराचें पाताक, गर्वाच्या पाताक, क्रोधाच्या पाताक हे तिनी तुमी सांडा म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून गर्वान भरल्यार मात्र आमकां बक्षाने, पूण तुजें तें कालतेपण आसा तूं खंडीत बक्षिताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून जेजूच्या आमी मिसेज बलिदान भेटयल्यार मात्र पावना, इगर्जेंत वचून सिन्स घाल्यार मात्र पावना, पूण आमी जेजूच्या
रक्ताक गौरव दिवंक जाय आमच्या जिवितांत. जेजूच्या रक्ताक आमी सर्व रितीची गौरव आनी ताका दिवची महिमा आमी दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ह्या जेजूच्या अमलीक रक्ताचे आराधन आमी करूंक जाय. कित्याक ताणें जर ताच्या रगत वारयनातलें जाल्यार म्हाका आनी तुका आज बक्षान येनातलें. देखून म्हाका आनी तुका सासणीक मरण आसलें मोगाच्या भावा आनी भयणी. ती म्हाका आनी तुका सासणीक मरण सुकोवच्या खातीर ताणें हर एक तेंबो ताचें रगत आमच्या खातीर वारयलां आनी त्या रक्ता वरवीं आमकां बक्षान दिलां. जर त्या रक्ताचो गौरव तूं दवरताय जाल्यार, त्या रक्ताक तूं मान दिताय जाल्यार, त्या रक्ताची तूं स्तुती करताय जाल्यार, त्या रक्ताक तूं आराधन करताय जाल्यार तुवें हेरांक बक्षूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पेद्रूचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 22वें वाक्य सांगता. 1 Peter chapter 1 verse 22. आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात. सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात. पळय, सत म्हळ्यार कालें, देवाचें उतर सत. पिलातान जेजू कितारलें सत म्हळ्यार कालें. सत म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर सत. देखून जो सवंजल 8वो अध्याय 30 आनी 2 वाक्यां सांगता. जॉन 8:32 सांगता, सत तुमी जाण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आतां तुमी सताक तुमी खाल जातात. खाल जाल्ले वरवीं म्हळ्यार देवाच्या उतराक तुमी खाल जाल्ले वरवीं. देवाचें उतर सादारण एक 400 वयर पवित्र पुस्तकान वर्स 7 बक्षाने खातीर बक्षाने दिया म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जर सत तें पवित्र पुस्तकाचें उतर तें सत जावन आसा, त्या सताक म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी खाल जाल्ले वरवीं आमचे आत्मे नितळ जातात. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतराक खाल जाल्यार मात्र आमचे आत्मे नितळ जातात. आनी तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग, निश्कपटी खपटपणाचो मोग न्ही, निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर एकामेकाचो आमी मोग करता जाल्यार थंय देवाचें राज आमच्या जिवितांत येवन जाला म्हणून अर्थ. जर एकामेका आमी रागान आसों जाल्यार सैतानाचें राज आयला म्हणून अर्थ. देखून आमी सैतानाच्या राजांत रावचे नाका. देवाच्या राजाक आमी भितर सरूंक जाय. देखून देवाच्या राजांत आमी भितर सरूंक जाय जाल्यार, देवाच्या महिमेंत आमी भितर सरूंक जाय जाल्यार आमी एकामेका बक्षीचे. जर एकामेका आमचे थंय बक्षान येना जाल्यार आमी देवाच्या राजाच्या सर्सीन वचोंगी साधना भितर सोडया, त्याच्या बगलेन वचोंगी साधना म्हाका भावानी भयणी. कित्याक एक तेका कंडिशनार देवाच्या राजाचे दार उक्ते जाता बक्षाने वरवीं मात्र. बक्षाने वरवीं मात्र म्हाका भावानी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर आयच्या दिसा आमी एक निर्धार कान घेया, हेच घडी आमी निर्धार कान घेया. आमी खंडीत जावन एकामेका रागार रावचे ना, एकामेका रागार रावचे ना. आनी जी कोणाचेर आमी रागार आसा तांचेर खंडीत जावन आतां डायरेक्ट उलोवंक एके फावटी जायना. मस्त प्रॉब्लेम जाता. कित्याक आमचो तो भितर आसा युगो आसा, इगो प्रायड आसा, ते सोडिना आमकां डायरेक्ट उलोवंक. बक्षी हांवें केल्ली चूक जाली म्हणून सांगचें तितलें आमकां एके फावटी धैर्य ना. आनी भितरले ते आसा न्हय ते युगो आमचो तो सोडिना, बग्गूंक सोडिना, आमकां बग्गूंक सोडिना. देखून एटलिस्ट एक मॅसेज करून सोडया. एटलिस्ट एक आमचे ते मद्या वॉट्सॅप आसा आनी खंयची नॉर्मल मॅसेज जाल्यार करून एक थंय एक दार उक्तें करूंक आमी एक प्रयत्न करया. देखून तुजे रागार आसल्यांक आनी रागार आसल्या कडेन राज्य जाता म्हणून एक निर्धार कान घेया. ह्या प्रत्येक जावन करिस्माच्या काळार, ह्या प्राजिताच्या काळार एक निर्धार कान घेया. आमी खंडीत जावन हांव म्हज्या भावा भयणी कोणाडे रागार आसा तांकां हांव बक्षितलो आनी बक्षाने मागतलो म्हणून एक निर्धार आमी कान घेया. तांकांय सुटका मेळटा, आमकांय सुटका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. तुमी एक फावटी बक्षाने दिवन पळया, तुमकां जावन संतोश विंगड आसा. देवाची महिमा, देवाची कृपा, देवाची कापड तो तुमकां मेळटाना, सर्गीची दाराची कृपेन भरलेली ती दारां तुमकां उक्ती जाताना तुमकां जावन संतोश विंगड आसा. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार एक गणित तुमी एक पळोवन करून पळोवन तुमच्या जिवितांत निर्धार कान घेया जाय जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. देखून तांकांय आनी तुमकांय सुटका दिवंक आयचे दिसा आमी एक प्रयत्न करया. आमी प्रयत्न करया. देव आमचे थंय खंडीत काम करता म्हाका भावा आनी भयणी. तुवें निर्धार कान गेल्ल्या वेळार खंडीत जावन काम करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी फाल्यां बक्षिता म्हळ्यार कस्त मारतात. कित्याक म्हळ्यार फाल्यांचो दीस कोणें पळयला म्हणून गुर्तुना. मस्त म्हजे कडेन साक्षी आसात आनी येवच्या हप्त्यान बक्षिता, येवच्या हप्त्यांत हांव येता म्हणून सांगलें. येवचो आत्मा तांच्या जिवितांत एक हप्तोसून एक दिसूय मेळोना तांकां. मस्त गणितां म्हज्या जिवितांत आसात. हांवें पळयल्लीं आसात, हांवें आयकल्लीं आसात, म्हजे कडच्यान कावन्सिलींग आयिल्लीं जाणां आसात.
पूण तो निर्धार काडून कित्याक म्हळ्यार जर तूं आज बक्षिताय म्हण चिंताय खंडीत ते जाल्यार ते मॅसेज म्हणी करून सोड आनी बॉक्सांनी खंडीत तूं मागीर वचोन जाल्यार बॉक्सांनी तूं माग पूण एक मॅसेज तरी कर ते दाळा सैतानाचें कामां तुज्या जिवितांत रावता ताका काम करूंक जायना ना तर तूं बॉक्सांनी दिताय म्हण चिंताय पूण मॅसेजी करिनाय ह्या बॉक्सूंक तयार नाय मागीर येता म्हण चिंताय जाल्यार सैतानाक पुरो अधिकार आसा तुजे वयर कांय तरी तुका अनवरांक तुज्या झालांत आन घालता तुज्या जिवितांत आन घालता खस्तांत पडटले देखून थोड्यो संगती आमी निर्धार देवाची एक कोंकणींत एक गांवदूत आसा जें कितें फाल्यां करताय म्हूण चिंताय तूं आजच कर आनी कितें आज करताय म्हूण चिंताय तूं आतांच कर म्हणटा देखून एक निर्धार काणयो वेळ जावन आसा गरज मातसो काळ देवान आमकां दिला जर आज आमी सर्व सांगता मेळोन मागया खंडीत जावन आमी एका बक्षूंक तयार आसा म्हणलो एक निर्धार काणयोन आमी मागया भोव मंगळा जेजू ह्या घडयेक हांव खुशी व्हरतां बक्षूंक म्हज्या जिवितांत सूख आदारलेल्या म्हज्या भावाक जावं दी भयणीक जावन तांचे नांवां काडा हांव एक मागणें करा तांची नांवां काडा आनी हांवें केल्ल्या सर सुखी खातीर हांव तांचे कडेन बक्षांत मागतां कित्याक जेजू तुवें म्हाका बक्षिलाय जेजू तुका हांव काळजांतावन अर्गां दितां बक्षूंची कृपा म्हाका दिल्ल्या खातीर आनी हांव खंडीत जावन आज म्हज्या भावा कडेन ह्या भयणी कडेन हांव बक्षांनी मागतां हांव सारक्या रितीन चलोवंक नातल्या खातीर तुजे कडेन हांव बक्षांनी मागतां हांव मानून घेता सुमया जेजू एक पावटी न्हय मस्त पावटी तुवें म्हाका बक्षिलाय आनी हांव आज काणगेलो निर्धार केदीस हांवें फाटीं काडी नासतना म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक म्हज्या कुटुंबाच्या रियाक संद्याक म्हज्या सेसांबरा कोणा कडेन हांव रागार आसा तांकां काळजांतावन बक्षूंक आनी तांचे खातीर हांव मागोवंक हांव एक खुशी व्हरतां सुमया जेजू देखून सर्व देवसारीची कर्तुवां म्हजे तोंड हांव पयस करता वायटाच्यो संगत्यो मोगळा जेजू म्हजे तोंड हांव पाडाव करता आनी तुवें म्हाका दिल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आनी म्हजे भितर तुवें शांती हाडिल्ल्या खातीर आनी म्हज्या काळजांत त्या पवित्र आत्म्याचे सकत तुवें भरिल्ल्या खातीर तुका हांव काळजांतान अर्घ्य दिता सर्गींच्या बापा आतां हांव तुजे कडेन कृपा मागता हांवें बक्षूंक हर एका व्यक्तीक मोगळा जेजू हर एका व्यक्तीक म्हज्या जिवितांत म्हाका दुखयल्यांक हांवें बक्षूंक म्हाका विरोध रावल्यांक हांवें बक्षूंक आनी कोणी म्हाका चड म्हजे वयर कस्त येवचे बरी केल्यात तांकांय हांवें बक्षूंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागता सर आमी ह्या वेळार खंडीत जावन देवाक लागीं मागया हालेलुया 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 सर्गींच्या देव बापा आज आमच्या संगता ह्या मागण्या कॅटन जाल्या समेस्तांक तुका समर्पण करता समया जेजू ह्या प्राजिताच्या काळार तांकांय मंगळा जे तांच्याय काळजांत तांच्याय मतीन कोणाकी बक्षूंक तांणी निर्धार काणगेलो आसतना जेजू तांच्या काळजांत तो निर्धार थीर सांबाळ समया जेजू केदीस तो निर्धार तांणी फाटीं करनासतना आजत तांणी मंगळा जेजू समेस्तांक तो बक्षी आनी काकूळ तुला पळय सगळ्यांच्या गरजांनी तूं उदारपणी पाव जेजू तांणी केंची हर एक कामां बरीं कामां तूं आशिर्वादीत कर आनी तांच्या कुटुंबान तूं आशिर्वादीत कर तांच्या भुरग्यां मुळाक आशिर्वादीत कर समया जेजू सगळे वायटाच्यो सक्त्यो आनी सर्व वायट सक्त्यो कितें प्रभाव तांचेर पडटा तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या घराचेर तांचे तांचो पयस वचूं दी आनी मंगळा जेजू प्राजिताच्या काळार चड आनी चड प्राजीत करूंक मागणें करूंक मंगळा जेजू तुज्या उतार बळादिकतरान वाचूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक तांकां तूं कृपा दी आदार दी अशें तांणी तुजे सांगता सदांच सांगता रावंक जाय आसली कृपा आदार तांकां तूं फावो कर म्हणून मागता हें सोर आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां समेस्तांक आज हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा ह्या मग्नाक तूं मेळटना जाल्यार समेस्तांक हांव तुजो उपकार बावडटा आनी तशेंच तुमचे कोणाचोय जल्मा दीस आसल्यार ह्या काजराचे वॅडिंग एनिवर्सरी आसल्यार तुमचे खातीर आमी विशेश तरा मागता तुमकां देव सबार धराळ आशिर्वादांनी भरून दी आनी तुमकां एक लांब आव बरी भलायकी दिवन तुमकां सांबाळून दिवन मागता तर मुखल्या दिसांनी आमी जॉयन जावच्या पयलें ह्या सगळ्या हप्त्यांत बऱ्या तरेन जीव सांगता जियोंक आनी हर एकल्यांक बक्षूंक आमकां देव कृपा दिवन दिवन मागता तुमकां जॉयन जाल्यार समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आमी समेस्तांक बरी रात मागता गुड नायट.